कवयित्री ग्वादालूप डायस हांची एकाच दिसा 2 पुस्तकां उजवाडाक आयला। 4 जून ह्या दिसा मडगांवच्या रवींद्र भवनाच्या ब्लॅक बॉक्स सभाघरांत ग्वादालूप डायस हांच्या वावजड कविता जालो आनी पानगळ लेख ह्या 2 पुस्तकांचे प्रकाशन जाले। नामनेचे लेखक आनी साहित्यीक दिलीप बोरकार मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आसले। ह्या वेळार डॉ. श्यामा सिंगबाळ आनी इंदिरा राउत फळदेसाय हाजीर आसली।